spora म्हज्या बरवशा कित्याक तूं म्हाका घडला नितळ जावं हांव लालेता तुज्या मैपासा आतां कर म्हाका गवळी तूं शेळयांक सरयता शेळी हांव म्हजो वस करता तुजे दाव हांव पयस पावतना फाटल्यान हिणाक दवरता वचन हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरवशाक कित्याक तूं म्हाका घडला नितळ जावं हांव लालेता तुज्या मैपासा आतां कर म्हाका नितळ बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्माचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं मोगाच्या बोवा भयणीनो आयची देवस्तुती आमकां हर एकल्याक जिनी परिवर्तन कर आनी देवाक लागीं जा म्हणलो उलो दिता आमकां सर्वांकी राणी मारिया विशीं सिस्टर राणी मारिया विशयांत कळीत आसूंक पुरो सामुंदर सिंग म्हणलो तो व्यक्ती तिका सुर्येंत तोपून जीव विशीं मारता आनी जैलाक वेता पूण ताच्या कुटुंबादारांनी सिस्टर राणी मारियाच्या कुटुंबादारांनी ताका बक्षितात आनी तो जैलात हावन भायर येता उपरांत तो जिनी परिवर्तन करन खऱ्या क्रिस्ती शिगुणांनी खऱ्या क्रिस्ती शिगुणाचें जिवीत जियोंक सुरू करता आयच्या शुभ वार्तामानांत जेजू आयलो जिनी परिवर्तन करतेल्या त्या पातक्यां खातीर न्हय धर्मवंतां खातीर म्हणलें तो स्पश्ट रितीन आमकां शिकयता तशेंच आयच्या पयल्या वचपांत आमी चीत दिवन आयकलें तर आमी कशें आमचें जिवीत परिवर्तन करीचें म्हणल्या विशयांत देवाक खंयच्या रितीन आमच्या जिविताचें परिवर्तन जाय म्हणल्या विशयांत आमकां स्पश्ट रितीन शिकयलां तर मोगाच्यानो ह्या प्राचीत काळार आमी जिनी परिवर्तन करन देवाक लागीं जावंक प्रयत्न करयागी ह्या सुकृपे पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया आतां आमची सर पातकां आमी वळखून घेवया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत भक्तिवादान अर्थभरीत वांटो घेवच्याक आमकांच आमी आयतें करया हांव पातकें सर पदव्यात आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव साट सांगता मनान चिंतन तोंडान सारो वायट धरो आनी बरें सोडो हांवें जायते पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून म्हाका सदांच सांगपा बरी सगळ्या दूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमचें काकोळट करो आनी आमचे पातकां भोगसो आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो आमेन
सर पदवीदार देवा कानवळ्या बापा आमच्या असत काळाचे तुझी दयाल देश घाल आणि तुझ्या पदवीदार हाताक घाल आमकां राख आनी सांबाळ म्हण मागता आमच्या सगळ्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तांव वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना Amen. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा हांव हांगा आसा तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार मुखेल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दोनपारांच्या प्रकाशा सारको जातलो सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो सुके करडे भुंयत तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो तुमी एके शिंपलेले बागे सारकी जातल्यात केदींस सुकोवन वसना तसले झरी सारकी आदीं थावन पाड पडोवन आसात त्या तुमच्या शहरांचे पुनर्निर्माण जातले आनी पुरातन बुनयादींचेर तुमी नवी घरां उबी करतल्यात फूट बरोवन दिवपी आनी पाड जाल्ली घरां नव्यान बांदपी अशें म्हूण तुमकां आपयतली तुमी साब्बाताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जाशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जाशात जाल्यार सब्बाताचो दीस संतोसाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस मनशात जाल्यार वाटेक लेगान आसता तुमचीच खुशी सोदिनासता आनी तुमचोच धंदो चलयनासता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार सर्वेस्परा थंय तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो तुमच्या पुर्वजा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो कित्याक सर्वेस्पराचें तोंडच उलयलां देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवरन हांव चलतलो तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवरन हांव चलतलो सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका हांव पळय अनाथ आनी दुर्बळो जावन आसा जर हांव तुजो भक्त तर म्हजो जीव तूं सांबाळ तुजेर पातयेवन रावलेल्या सेवकाक तूं राख तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवरन हांव चलतलो तूंच म्हजो देव म्हजी दया कर सायबा दीस रात तुकाच हांव उलो मारतां तुज्या सेवकाचें काळीज संतोश भरीत कर कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता न्हय तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवरन हांव चलतलो उद्गार पातक्यांचें मरण म्हाका नाका आपली चिनी बदलून ताणें नवी चिनी तो जियेल्लो म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लोका परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या
आर मारलेल्याक गुण करतास जेजू थंयच्यान भायर सरून गेलो आनी वाटेर लेवी नांवांच्या एक सुंककाराक सुंका काट्यार वासलेक बसून आसलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी सक्कट सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें. थंय सुंककाराचो आनी हेर जाणांचो व्हड एक जामो ताचे सांगाता पंक्तेर बसलो. हें पळोवन फारिसेवांनी आनी ताच्या पंगडाच्या शास्त्रांनी जेजूच्या शिसांक गुणगुणोवन म्हळें, सुंककारां आनी पातक्या सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? तवळो जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां जिनी बोदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक, धर्मवंतांक न्हय. देवाचे उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, हांव आयलां जिनी बोदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक. वय प्राचीत काळ म्हणटा आसतना आमकां हर एकल्याक बरें जावच्याक अवकाश आसा आनी बरें जावंक आशा आसा आनी बरें जावन पेल्याक ह्या हेरांक बरी देख दीस जाय म्हणली आशाय आसा. ते फकत आशा चिंतप वा जाय जे म्हणल्यार पावना. ह्या आशा फाटल्यान ह्या चिंतपा फाटल्यान दोन संगती भोव गरजेचे. एक, जे कितें हांव निर्धार घेता त्या निर्धारा फाटल्यान प्रयत्न आसूंक जाय. सबार फावटी आमच्या मतींत सबार आशा आत्रेगा चिंतपा येवनूच आसात, पूण आयले तक्षण ते चिंतप म्हाका सारकें करूंक जाय. त्या चिंतपा फाटल्यान म्हजो खरो निर्धार ना आनी प्रयत्न ना. ते कितले फावटी म्हज्या जिवितांत चिंतप येवं दी ताका तस जैत ह्या यशस्वी मेळना. कित्याक ते एक चिंतप येवन नपयस जालें. सकाळ उठतना हांव चिंतूंक पुरो आज म्हाका बरें एक जिवीत जिवेत जाय, बरी एक देख दीस जाय. पूण चिंतला मात्र त्या चिंतपा फाटल्यान जर तर म्हजे थंय कसलो निर्धार ना वा प्रयत्न ना, ते चिंतप थंयच वाऱ्यार उरता. कित्याक जेजून आपले मिसांव कामा वेळार सबां बरीं कामां केल्लीं आमी पळयलां. आनी आयच्या दिसा ताका एक लेवी भेटलो. लेवीक ताणें आपयलें तक्षणा त्या लेवीक चिंत येत आसलें, ताणें आपयलां म्हाका निर्धार करची गरज ना वा प्रयत्न करचे गरज ना म्हणून थंयच बसयत आसलें. पूण केदरा जेजून त्या लेवीक आपोवन दिलें तक्षण ते चिंतप ताणें निर्धार केन्ना घेतलें. ते निर्धारांत ताजे प्रयत्न कितें ताच्या फाटल्यान वचें. फाटल्यान गेलो, एक बरो शिस्त जालो आनी बरो मनीस जालो. तशेंच मोगाच्या भावांनी भयणी आमच्या जिवितांत सबार फावटी आमकां चिंतपा येतात. ते चिंतप बरें जावंक पुरो वा वायट जावंक पुरो. पूण जेजू आज ह्या चिंतपा फाटल्यान एक संदेश दिता, जिनी बदला, जिनी परिवर्तन करा. तर हाका आमी कितें करूंक जाय? ताका किर्तनकार म्हणटा, तुजी वाट म्हाका दाखय सेरेस्परा. जर तर ताची वाट म्हाका कळीत जाली
त्या वाटेंतल्यान हांव समकता, त्या वाटेंतल्यान हांव मेट करता, ती वाट म्हाका आखेर म्हणसर वनपा वयता. पूण ताका भोव सोंप्याची जाप आज आमकां पयले वाचपांत इसाया प्रवादी आमकां दिता. तो कितें म्हणटा, जर तर म्हज्या जिवितांत असलो एक भोव अपूर्व शगून आसा, या गूण आसा, तो म्हणटा इतलेंच, भुकेल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तां बुजयशात जाल्यार तो जावन आसा तो व्हरतो दीस. तें जावन आसा व्हरतें घडीत. एक भोव अपुरबायचें चिंता पुदया मोतींत आयलें, तो एकलो दुबळो जावन आसा, तो एक भुकेता, तो एक कश्टर आसा, तांकां म्हजी गरज आसा, त्या गरजांत हांव वचून पावता आनी वचून हात दिता. त्या जाल्यार आमचें तें परिवर्तन, थंयसर आमचें ती बदलवान. पूण हांव पळयता, देखता, कळीत आसा, पूण हांव कितेंच निर्धार घेना वा प्रयत्न मेट काडिना, तर म्हाका म्हजे जिणेंत परिवर्तन जावंक, ह्या बदल हाडूंक जायना. कित्याक हांवें पळयलें, हांवें देखलें, हांवें चिंतलें मात्र, पूण हांवें मेट काडलें गी, प्रयत्न केलें गी, वय तेन्ना मात्र आमच्या जिवितांत एक नवोच हांव स्वर्ग घेवन, नवेंच चिंता घेवन हांव मुखार वेता. थंयसर म्हाका संतोश जाता. देखून तोच इसाया प्रवादी उपरांत म्हणटा, केदला म्हज्या जिवितांत हांव बरें करता, बरें मेट काडटा, बरो निर्धार घेता, आनी ह्या निर्धार म्हजे प्रयत्न आसा, तेदला सरेस्परचो पवित्र दीस मान असो दीस म्हणून आमी मान घेतल्या. वाटेक लागून आसता, म्हजीच खुशी हांव सोदिनासता, कसलोसो धंदो हांव करिनासता, ताका हांव मान दिन, गौरव दिन, त्या जाल्यार म्हज्या जिवितांत परिवर्तन जाता, बदलावण येता, आनी हांव एक बरो मनीस, बरो व्यक्ती जावंक म्हाका एक अवकाश फावो जाता. तर मोगच्या भयणी आनी भावा, आमी येदोळसो चवथ्या दिसाक येवन पावल्या. येदोळसो आमी सबार संगते विशीं आमी नियाळ केला जावंक पुरो, निर्धार घेतला जावंक पुरो. तर तो हे चिंता हो नियाळ, हो निर्धार फकत वाऱ्यार व्हरनाशें, ह्या मोतयेंत व्हरनाशें, आमच्या काळजांत येवन दी, त्या काळजांत भायर आमकां दिसोवन दी, आनी अशें तें दिसलें तें बरें प्रयत्न करून तें जिवाल व्हरून दी, जिवाल जावन दी, आनी अशें म्हज्या जिणेंत, म्हज्या करण्यांत हांव दाखयता म्हणलो एक निर्धार आमी करूंक जाय. तेन्ना मात्र हो प्राचीत काल म्हाका यशस्वी जातलो. प्राचीत काल बऱ्या रितीन म्हाका जियोंक एक अवकाश जातलो. आनी तितलेंच न्ही, कशें लेवी परिवर्तन जालो, लेवीच्या जिवितांत बरें जालें, तशेंच म्हज्या जिवितांतय बरें जावच्याक कितेंच दुबाव ना. तर तोच जेजू क्रिस्त आज म्हाका आपयता आनी वाट दाखयता. त्या वाट्यांतल्यान आमी सर समकया, आनी अशें आखरेच्या दिसा ताचे सांगाता आमी पुनर्जीवन जावया, आनी अशें आमचें जिवीत भावार्थांत थेर करया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे मोहिमेक आमच्या एका पवित्र सभेच्या तवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
सर्वेस्पर आमच्या बापा, हो आमचो फारीकपणाचो आनी वाकणाचो यज्ञ तो मानून घे. ताचे वरवीं आमकां नितळ निर्मळ कर. क्रिस्त आमच्या सेम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देणवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, सर कळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गोड संतोशान संभ्रमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सान वर्स हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याचे सगळे उमेदीन साखरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी संभ्रमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचे स्वरी आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दलबारा सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मारान सत्संगाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत. पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या वखदासाक करात. भावार्थाचो गड परगटुया. पुनर्जीवन पोरावर तुवे आमकां सोडलाय सोबिया. संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन परसो आमी भक्तपणी वखदास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे प्रत्येक जाल्ल्या तुज्या पवित्र सभेचो वडाच कर. आनी फ्रांस आमच्या भगिवन बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे आजेकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सोदरून मेल्ल्यान ते आमच्या बामिणीची काकोळट कर. तांकां तुजे इश्ट कधी मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पजळीत म्हाका मोठ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां आमरे देवाचे माये संगाती भगिवान जुजे तिचो निश्कळपती भगिवान दर दोता आनी सहरपणी तुका आमा वयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वांतराने वैभव तुका ससनाच्या ससना. जर तर म्हाकाय बरी जावंक आशा आसा अत्रेग आसा तर आमी प्रयत्न करूंक जाय. त्या प्रयत्नाक मागणें भोव गरजेचें. तर त्याच जेजू क्रिस्तान शिकयलेलें भोव अपुर्बायेचें मागणें आतां आमी सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस्तकाय आमकां दी. सर्गेचे बाग आनी आमच्या चडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शनात रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमता मुळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सुवे आसूं. माय मोग असो आनी एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ते शेळीच्या जेवणा आपयल्या ते सुभागे. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचे बाग म्हाका फोवना तुजे उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थया. देवा आमच्या दयाळ बापा, ससनाच्या जिविताच्या जेवणानं आमकां अधिक घटाय मेळ्ळा. हे जिणे गुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेता ते आमळीक देणे. ससनाचे जिवे जोडून आमकां आदाराचें जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वस्पर तुमचे सवे आसो. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतेन तुमकां धाडटा. कार्मेल सायबिणीची नोवेन. हे भाग्यवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणताव. आपणाक सुचरण दासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्या सुपुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकाळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार 8 वर्सांनी तुका तांची आवय आनी शारोथीन म्हूण मानून घेतली. गरज्याक अंता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये, खत नातले आमकवारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हूण पारांतलें आनी तूं तांकां पावली. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार द्रड पातेनेन आनी थीर बरवशान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरताव. थोडो वेळ मावन रावन आमची सर्व गरजो कार्मेल माया मुखांत्र देवाक समर्पिया. उगडास कर ए भोव दयाळी आमकारी मरये. तुज्या आसऱ्याक दावुल्लो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो. कोणपणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीं सुकोनेन्स आयकोंक ना. हे पातेनेन धैर्यान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे आमकारीचे आमकारी मुचे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुज्या मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकोळतीन म्हजे मागणें आयक आनी ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. आता आनी आमच्या मरणाच्या आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी मोसो विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. Bagain murid Deus me amo piang kati vinatikar atanim chamar jagle amen. कार्मेलाच्या सुंदर राणी Maboso vinatikar. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. Bagain murid Deus me amo piang kati vinatikar atanim chamar jagle amen. कार्मेलिताच्या सुंदर राणी Maboso vinatikar. अर्गाम प्रार्थन. हे भाग्यवंती मरिये कार्मेल राणी, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातेनेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टा आनवारांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्या देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिन वाचता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Maगता तुमकां समेस्तांक एक बरो आनी भागी दीस. जेजून आमचे पास आपलो जीव दिला. रगत आपले विक्रम मोग मुजो केला. ताच्या मोलीक रगतान दिला बोगसाने. ताच्या
वारवरी आशीर